सो आयज तुमची स्वताची एक बिल्डींग आसा, ऑफिस आसा, तुमचो स्टाफ आसा तुमच्या अंडर काम करता. एज आय सेट 43,000 पॉलिसीज आसा. कशें पळयता हे सक्सेस आयज तुमी? सक्सेस हांवें एक कार्य करपाचें आशिल्लें हांव करीत गेलो म्हज्या लायफान इन 35 इयर्स. म्हाकाय दिसलें की हांव जेन्ना सिंगापूर फर्स्ट टायम गेलो तेन्ना हांवें एका इन्शुरन्स एजंटाची ऑफिस पळयलें. इट वॉज 1 फ्लोर. सो म्हाकाय दिसलें की हांवें म्हापश्यान एक म्हणजे स्वताचें बीग ऑफिस कित्याक काडचें न्ही, जातून हांव एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपाक. सो म्हज्या बऱ्या मागत्यांनी इन्क्लुडींग भरीकरान म्हाका सदांच सांगलें, केन्नाय ताका विचारलें, कर रे तूं, सर फुडें तूं जॉब ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक दिवची. आज आय एम प्राऊड डॅट हांव फ्लोर बांदूंक पावलो ना, हांवें 5 फ्लोराची बिल्डींग बांदली. आनी ती खंय बांदली, ज्या प्रॉपर्टीन आमी भायर हांगा केन्नाय खेळटाले. आमी क्रिकेट पिडो घेवन खेळटाले, इन्क्लुडींग मनोहर येतालो, बॉल घालतालो वतालो. कुशीक सुशांत जोशी आसा, हू इज माय रिलेशन, माय ऑलवेज एडवायझर, वेल विशर. ओके, येतालो, आमी खेळटाले, हांव गेलो. सो हांवें केन्ना चिंतूंक ना की ती प्रॉपर्टी हांव डेव्हलप करतलो. सो मनशाच्या नशिबान सगळें कर्म बरयल्लें आसता. तूं जर बरो आसत न्ही, तूं स्वता बरो आसत न्ही, एंटायर वर्ल्ड तुका हेल्प करपाक येता. अगेन MDRT रावंड डॉलर रावंड टेबल. सो ताजे बद्दल थोडें कितें सांगा. तुमी आतां इन्शुरन्स लास्ट 89 पासून एज ऑन टुडे आय एम अ फूल टायम इन्शुरन्स. आनी हातून एड करता बिफोर टेलिंग यू MDRT. म्हाका खंयचेच कोणाचे आमिश LIC पासून पयस व्हरूंक शकलें ना. हांव म्हज्या आवय बापाय फाटल्यान जर म्हाका कोणें दुसरो जन्म दिलो म्हजो जालो जाल्यार तो 29 ऑक्टोबर, वीच आय सेलेब्रेट दॅन माय डेट ऑफ बर्थ. कित्याक म्हजो जन्म जालो LICन, मे बी आय वॉज बॉर्न फॉर LIC. सो जन्म जालो त्या इन्स्टिट्युशनान आज म्हाका एका डिफरंट लेवलाक व्हरून सोडलो. टुडे अप टू द चेअरमॅन लेवल रिस्पेक्ट्स मी एज अ टॉपमोस्ट एडवायझर, अ गूड ह्युमन बींग. आनी तातूंत भितर कशें जालें, ह्या LICच्या प्रोफेशनान इन्शुरन्स एडवायझरान हांव शिकत गेलो. कित्याक हांव एकाच इन्स्टिट्युशना बरोबर आहा. पयशे मेळटा म्हणून हांवें हेवटेन म्युच्युअल फंड सुरू केले, तेवटेन आनी कितें केलें, ब्रोकरेज केली. म्हाका खूब आयिल्ले. म्हाका पार्टनर जा म्हणून कन्स्ट्रक्शनान आयिल्लो, म्हाका म्युच्युअल फंड दिता म्हणून आयिल्लो, म्हाका हेल्थ इन्शुरन्स दिता म्हणून आयिल्ले, म्हाका गोवा इनचार्ज दिता म्हणलेले बाय रिलायन्स दॅट टायम. आय सेड आय कॅनॉट गो अवे फ्रॉम माय पेरंट्स. माय मदर, आय कॅनॉट लीव हर अँड गो. दॅट इज LIC ऑफ इंडिया. बिकॉज दॅट इज इन माय ब्लड. माय रिपोर्ट्स आर ऑल नॉर्मल एज ऑन टुडे. सो आय एम ओनली इन्फेक्शन एकूच मेळटा म्हाका वेन आय डू ब्लड टेस्ट, यू आर इन्फेक्टेड बाय LIC ऑफ इंडिया. नाव कमिंग बॅक टू MDRT. सो हांव थंय शिकत गेलो, ट्रेनिंगां घेत गेलो. हांव भरत पारीक म्हणटा तो इंडियेचो नंबर 1 एजंट, तो म्हजो रूममेट. तो जर नंबर 1 जावंक शकता जाल्यार हांव, वाय शूड आय नॉट वर्क? सो आय स्टार्टेड टॉकिंग टू देम. आय लर्न फ्रॉम ऑल दीज इन्शुरन्स एडवायझर्स ऑफ द कंट्री, गोवा, म्हापसा. आनी शिकत गेलो आनी हांव पॉझिटिव्हली विज्युअलायज करीत गेलो. मनशान विज्युअलायज करचें बसून, खंयचेंय प्रोफेशन जावं तें. बस स्वता खातीर टायम दी. कितले लोक स्वता खातीर टायम दिता? बस 5 मिनटां, कितें च्या घे, कॉफी घे, बस आनी चिंत, आज खंय म्हजें चुकलें, कोणाक हांवें इन्सल्ट केलो, कित्याक म्हाका तो बिझनस मेळना, कित्याक ताणें म्हाका अशें म्हणलें, कितें म्हजें चुकलें. विज्युअलायज कर, रेमेडी काड ताजेर, मीट दॅट पर्सन, यू बिकम सक्सेसफूल. देन हांवें चिंतलें MDRT. What is this MDRT? $1 million Round Table is the organization which is US based, recognizing insurance and financial consultant of the world. And I'm very proud to say that last 33 years I became MDRT. So I thought like MDRT जर म्हाका अचीव करपाक जाय जाल्यार what is the highest in that? Code of the table. 3 times code of the table. म्हणजे 3 times target करप. 1 crore 10 lakh should be your new premium. एका वर्सा भितर, कॅलेंडर इयर. फर्स्ट अशें करता करता MDRT करता करता फुडें पावलो, COT जालो, कोड ऑफ द टेबल. दॅट आय हॅव अचिव्ड कन्सिस्टंटली 24 इयर्स. मागीर परत कळून चुकलें की अरे हांव फाटलीं 7-8 वर्सां कोड ऑफ द टेबल आसा, म्हणजे एकाच क्लासीन बसलां. वाय शूड आय नॉट गेट प्रोमोटेड अँड गो टू नेक्स्ट लेवल? सो दॅट इज द टॉप ऑफ द टेबल अँड दॅट इज द एंड ऑफ टॉप ऑफ द टेबल इन इन्शुरन्स इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. Last 18 years now, consistently I am top of the table, only one from Goa. There are more TOTs, my friends are there. कळ्ळें? महेश पै आसा, तुजो प्रताप परब आसा, प्रसाद शिरोडकर आसा, दामोदर प्रभू आसा. दीज आर माय बरोबरचे म्हजे कलीग जे पयलीं पासून बरोबर आयल्या. बट लास्ट 18 years आय एम द ओनली क्वॉलिफायर कन्सिस्टंटली. खंयचेंय काम केलें पळय हांवें तें कन्सिस्टंटली केलें एन्ड अचिव्ड. एन्ड गोंया भायर गेलो, इंडिये भायर गेलो, जगार गेलो, आनी थंय म्हाका ऑल वर्ल्डाचे लोक मेळ्ळे, वेर आय लर्न लॉट ऑफ थिंग. मोर यू आर सक्सेसफूल,
मोर बी सिंपल, मोर डावन टू द अर्थ. आज म्हाका वचत थंय लोक जीव घालता. आय एम अवे फ्रॉम म्हणजे आय गेट इन, आय हॅलो एवरीबडी. वर्साक हांव 3 ऑलमोस्ट नियरींग 3000 डायरीज हांव फक्त पुलिशेक वाडटा. रस्त्या वयल्या सगळ्या पुलिसांक वाडटा, सगळे म्हाका हॅलो म्हणटा, सगळे म्हाका रिस्पेक्ट दिता. इन्क्लुडींग कोण सकयचो ट्युरिस्ट वाटेर अडकलो, कितें जालो, हांव रावतां, हेल्प करता, कॅन आय हेल्प यू. अशें एक ट्युरिस्ट कपलाक हांवें हेल्प केल्लें, पुलिशेन तांकां थांबयल्लें ब्रिजाचेर आनी हांवें तांकां हेल्प केलें. म्हाका तो PI आशिल्लो, ताणें म्हाका जोशी बाब म्हणून अडकिलो, पूण हांवें म्हणलें पात्रांव म्हणून फाटल्यान येवन गाडी थांबयली आनी म्हणलें कितें जालें, जाल्यार हांव देंवलो आनी हेल्प केलो त्या कपलाक. हांवें ते कपल हनीमुनाक आयिल्ले हांगा. हांवें म्हणलें आसूं रे, ती हनीमुनाक आयल्या, खंय तरी विसरला आसतलें लायसन. आनी लायसन आशिल्लें, ताणें कॉपी दाखयली, तो आनी कितें मागपा लागलो. आनी तोय म्हजो फ्रेंड पळय म्हणलो, बिकॉज ऑफ प्रदीप जोशी के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ. I gave my card to that couple. That couple went to Chandigarh and they had a child afterward, after 1.5 years. They called me and I got a policy from that couple. That is my relation and that is how I have created friends whom I don't know. वसुदैव कुटुंबकम. दॅट्स एक्झॅक्टली सर जसे सांगता तसे. सर एक लास्ट मेसेज तुमचे कडल्यान, म्हळ्यार तुमी इन्शुरन्स फिल्डांतल्यान इतले व्हडलें तुमचो आख्खो साम्राज्य निर्माण केला. आयज काल कितें जाता, खुबशे भुरगे जे आसा ते आपले करियर डिसायड करपाक सुद्दां खूब टायम घेता. आयच्या भुरग्यां खातीर कितें एडवायस तुमचो सर? न्ही, एक म्हणजे आजच्या भुरग्यांनी एक म्हणजे मोबायल कमी वापरचो. वी आर ऑल नॉट ओन्ली चिल्ड्रन, वी आर ऑल. हांव पळयतां 6 म्हयन्याचे भुरगे जेविना मोबायल ना जाल्यार, आनी हांवूय तो मोबायल थंय दवरता. आनी मोबायल एक्चुली जेवण ताका भरयता, अपुरबाय करता, पण ते एक्चुली मोबायल जेवता. द मोमेंट मोबायल स्टॉप्स, शी स्टॉप्स. सो शी डोंट नो द टेस्ट वॉट शी इज इटींग. सेम वे आतांचे भुरगे चलतना, मोटरसायकली, स्कुलान, घरा, सगळ्याक मोबायल. म्हणजे मोबायल हो असो एक आज व्हडली डिजीज जाल्या, वर्स दॅन कोरोना, कोवीड. थंय तुका 7 दीस दवरल्या उपरांत तूं रिकवर जाता. हांगा दॅर इज नो रिकवरी. सो मेनी यंग चिल्ड्रन्स आर द विक्टिम्स ऑफ द स्पॉन्डिलोसिस, brain problem. Absolutely, many people are getting today cancer. Most of the disease is because of all the virus, because of the mobile. Okay, so तूं इतलो डिमेंड जाता. आनी कशें जालां आतां, तकलेक भारूच ना, कितेंय जाय युट्यूबार मारलें मेळटा तुका. सो यू बिकम डिपेंडंट ऑन मोबायल. सो मोबायल म्हणजे कशें, थोडे लोक रातचे 2 वरां पर्यंत मोबायल पळयल्या उपरांतूच न्हीद येता. सो न्हिदपाचें साधन तेंच जालां. सो माय एडवायस टू ऑल दी यंगस्टर्स, इफ यू वॉन्ट टू बिकम समथींग. हांव आतां स्कुलांनी, कॉलेजीन, आजूच हांव DMC कॉलेजीन गेल्लो फॉर माय स्पीच टू द ऑल द BCom and BBA. सारस्वतान गेल्लो. आय एम अ स्पीकर ऑल ओवर द कंट्री. LIC invites me to speak to many platforms in the country. I have been to 219 places in the country where they pay me. एका वराच्या स्पीचीक they pay me around about 50,000. 2 वराच्या स्पीचीक 1 लाख रुपया. So where I use this money for social work like Anand Niketan, हांगा थंय मती मंद भुरग्यांक, because that is not my earning. But they give me flight, they give me stay, 4-star, 5-star. आनी हांव वता. So you can imagine. So my appeal to all the youngsters, be independent. You have a knowledge. Knowledge is a power. आनी एकूच सांगता, फ्युचर इज नॉट मायन टुडे. म्हजें फ्युचर ना आतां. माय फ्युचर म्हणजे आतां फ्युचर आसा ते भुरग्यांचे. मे बी माय सन हू इज नाव BCom, हू हॅज जॉयन्ड मी. सो माय एडवायस टू यंगस्टर्स, you have a lot of talent. Okay, lot of opportunities are around. कोण सांगता बिझनस ना? हांवें आतां ऑलरेडी आय एम नियरींग 8 करोड प्रिमियम. आतां एनी मोमेंट हांव फाल्यां 1200 पॉलिसी क्रॉस करता. सो एंड ऑफ द मंथ आनी 14 दीस उरले, तातूंत म्हजे वंडर्स येवपाचे आसा. कळ्ळें? वाय? बिकॉज कस्टमर, दीस इज ऑल फेथ ऑफ माय कस्टमर. बिकॉज यू गिव अ गुड help to the people, 100% you are a superstar for them. So आज इन्शुरन्स एडवायजर्स कितल्योश्योच कंपनी ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, बँकिंगान ऑपॉर्च्युनिटी आसा. पण वाय वी वॉन्ट ओन्ली गोवा गव्हर्मेंट जॉब? आनी गव्हर्मेंट बाबा CM तो कोणाक म्हणून जॉब दितलो? हांव जाणा, म्हाकाय कळटा न्ही, म्हजोय फ्रेंड CM आशिल्लो न्ही. सो इट्स नॉट अ जोक टू गिव जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट वे. वेन सच अ जॉब, कश्ट करपाक आज कितें एक जाला, कश्ट करपाक लागता नाका. हांव अजुनूय 14 तास काम करता. हांव अजुनूय संडे अपॉयंटमेंटाक वता. एकदां हांव रातचो 10:30 पर्यंत पावता. एकदां 3दां हांव पणजे वता, 4दां पणजे वता, 2दां मडगांव वता. इट्स अ प्लेजर न्ही. सी, आय एम टुडे एन्जॉयींग माय पॅशन. फॉर मी इट इज अ पॅशन.
LIC पयलीं एक एकदां लोक म्हाका कितें म्हणटाले हे तो LIC एजंट. आज लोक म्हाका रिस्पेक्टान म्हणटा प्रदीप जोशी सर हा म्हणटा. म्हाका खबर ना हांव केन्ना प्रोफेसर जालो तो. सी दीस ऑल ह्यो उपाधी मागीर तुज्या कामाचेर तुका दिल्यो वता. आनी अगेन आय एम व्हेरी प्रावड, आय एम थँकफूल टू ऑल दी पॉप्युलेशन ऑफ द कंट्री. आय एम व्हेरी हॅपी वेन समबडी गेट्स ट्विन्स. कोणाक ट्रिपलेट जालें हांव खूश एकदम, कित्याक म्हजो बिझनस वाडटा पटापट. बिकॉज माय बिझनस इज विथ नॉट एनिमल्स, विथ द ह्युमन बींग. सो तुम्ही ते म्हळ्या ती गोष्ट खरंच सारखी आसा की केन्ना उपाधी मेळटा, कारण आपल्या कामा वयल्यान आपल्याक उपाधी मेळटा हे खरंच खूप फाटल्या दिसांनी तुमी सराच्या एका एपिसोडान सरान म्हणिल्लें की लोकमान्य म्हटल्या उपरांत आमकां लोकमान्य टिळकांची याद जाता, महात्मा म्हटल्या उपरांत गांधीजीची याद जाता, मास्टर ब्लास्टर म्हटल्या उपरांत आमकां तेंडुलकराची याद जाता. ही उपाधी लोकांनी दिल्या कारण तांच्या कामा खातीर. येस सर म्हणटा ते सारके, तांच्यो ज्यो ह्यो लायफ स्टोरीज आसा त्योच सगळ्यां खातीर एक उर्बा दिवपा सारकी आसा. हार्डवर्क, डेडिकेशन, कन्सिस्टन्सी हाजे बद्दल जे तांच्यांनी सांगलें न्ही, नक्की तेच जर आमी करीत जाल्यार आमी खूब फुडें पावतले, हाजे बद्दल कांय दुबाव ना. आपल्या फादराची जी टॅक्सी धुव पर्यंत आयज स्वताची मर्सडीज धुतात, दॅट्स दी बिगस्ट जर्नी सर. अँड म्हाका दिसता लास्ट 35 इयर्स तुमी जे सोसायटी खातीरूय दिला, तुमी जशें म्हळें की जॉब क्रिएशन ऑर जे मदत तुमी करता आनी हेल्प, ही म्हाका एक खूब बरी सराची गजाल आवडली की प्रत्येक मनशान दुसऱ्याक हेल्प करपाक जाय. ती एक हॅपी रावपाची सुद्दां म्हाका दिसता एक ल्हानशें एक आमी म्हणूं शकता की एक एडवायस आसा की तुमकां जर हॅपी रावपाक जाय आनी दुसऱ्याक मदत करून पळयात. तांच्या तोंडा वयले हाशे तुमकां. म्हाका याद जाता लॉकडावनाच्या टायमाक हांव एकूय दीस घरा रावूं ना. म्हजी मिसेस भिताली, भाव भितालो न्ही, म्हजे फ्रेंड्स भिताले प्रदीप भायर भोवूं नाका, करोना भोंवता म्हणजे करोना. म्हाका याद जाता हांव एवरी डे भायर सरतालो सकाळचो. सगळ्यांक कोणाक पॅटीस, कोणाक दूद, कोणाक हें, कोणाक तांतयां. हांवें तूं खरें मानचो ना, हांवें 25 क्रेट तांतयां वाटलेलीं आसा, 200 पॅटिसां वाटलेलीं. आनी सबंद रस्त्यार पुलीस बाबडे मरताले रस्त्यार, दीस आनी रात ना पुलीस बाबडे. सो म्हाका हांव वतालो तांचे कडेन. म्हाका इतलो रिस्पेक्ट, केन्नाच म्हाका खंयच्याच पुलिशेन ना कोणेच म्हाका आडोवंक ना. कित्याक तर हांव सगळ्यांक घालून दे वर नोईंग मी. पण ह्या फेजीनसून आमी आयले थंय म्हाका खूब शिकपाक मेळ्ळें. कोण फ्रेंड, कोण नेबर्स, कोण तुका टायमाक खूब लोकांकूय कळ्ळें की लॉकडावनान कोण खरो रिलेशन हें लोकांक कळ्ळें.